पारंपारीक पद्धतीन पयलीं आमी एक एकटो शेत लायताले ते आतां करीत तर एकदां लुकसाण जाता। ताका लागून गांवांतल्या शेतकऱ्यांनी एकठांय येवन गट शेती म्हटल्यार ग्रूप फार्मिंग करचें, तांच्यांनी FPOच्या खाला येवचें म्हूण मुखेलमंत्र्यान शेतकऱ्यांक उलो मारला। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। आता ट्रेडिशनली आमी जे इंडिविज्युअल शेत म्हणजे एकटो शेत जे करपाक लागलेले ते आतां म्हाका दिसता जर करीत जाल्यार एकदां लॉस जाता। म्हणून म्हाजी सगळ्या जाणांक रिक्वेस्ट आसा की गांवांतले शेतकार एकी कडेन येवचे, तेंच्यांनी ग्रूप फार्मिंग करचें, तेंच्यांनी FPOच्या अंडर येवचें आनी सगळे मेळून एकत्र करचें, जाल्यार ताचो खूब मोठ्या प्रमाणांत फायदो जातलो। हाकाच धरून हळदी प्लांटेशन आमी खूब मोठ्या प्रमाणांत करपाक शकता, ताका लागून आमी प्रमोटूय करीत आसा। आमच्या आनी हळद तशी पळोवंक वता दुकोरूय खायना आनी माकडूय खायना परतूय बी। काजूच्या आमी मिड क्रॉप जेका म्हणटा त्या प्लांटेशनाक खूब मोठ्या प्रमाणांत आमकां हळदी प्लांटेशन करपाचो हो स्कोप हो खूब मोठ्या प्रमाणांत आसा।